जोडून दिवच्या तुवे तुकास भेटलोय उद्यारोबा आजर जाऊन अंकारात दिवो भेटलोय सदा सर्वदा आराधना करता जेसु समाधान मुझे जोड़ता जेसु काळजातला तुझ्या काळजातला मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो एक घडीभर आमची दिश्ट आमी साक्रामेंत नासच्या जेजू थंय आमी कॉन्सर्वया हो भोव सोबी दीस ताणें आमकां दिला आनी आज ह्या सकाळी आमच्या घरांतून आमी हांगा येता आसतना जायत्यो सुबीत संगती आमी पळयल्यो सोबीत फुलां सोबीत घरां सोबीत वाहनां सोबीत मनशां सोबीत मनजाती जायते सोबीत संगती आमी पळयल्यो पूण ह्या गुड्याक सोडून जेजू बाळकाच्या ह्या पुणशेजाक आमी आयिल्ल्या वाजता ह्या घडये जेजू क्रिस्ताक पवित्र मिसाच्या बलिदान आमी सेवलें आसता आमच्या मुखार हाजीर जाल्ल्या ह्या संवसाराच्या भोव सोबीत वस्तूक ह्या वेळार आमी पळोवन आसा तोच जावन आसा जेजू क्रिस्त म्हजो आनी हांव ताचो हांव ताची Jesus Christ is mine and I belong to Christ and nothing else. एकलो मनीस सांजू अमरवियांनी मीस पेटयत आसतना आनी उपरांत मागणें करता आसतना सदांय पवित्र तेंपलाक येवन बसतालो ताचे इतल्याक मागणें करतालो आनी उपरांत फाटीं वेतालो आनी सांजू अमरवियांनी ताका विचारलें तूं कितें करताय आनी त्या मनशान म्हळें हांव कितेंच करिना हांव ताका पळयता आनी तो म्हाका पळयता I look at him and he looks at me. Altare मुखार जमलेल्या सर भुरग्यांनो, my dear children, I ask you to notice Christ present in the blessed sacrament. पवित्र साक्रामेंत आसच्या जेजू क्रिस्ताक पळया. हो भाग खंयसरी कोणायकी मेळना केवल आमकां मात हो भाग मेळ्ळा होच बाळूक जेजू जाका आमी आशेवन आयला जाका आमी पळोवंक आयल्या ताचे मुखामूळ आतां आसा आमचे मुखार He is present before us in his body and soul and divinity. होच जेजू क्रिस्त साबार वर्सां आदी शिसांक भेटलेलो मोरिमायच्या हातींक खेळिल्लो असर्यांक केल्लो तोच जेजू क्रिस्त म्हजे मुखार आसा ताका आमी पळोवया Let us all notice Jesus Christ present before us. म्हजें काळीस आनी ताचें काळीस म्हजें मुखामूळ आनी ताचें मुखामूळ आमी सर्व त्याच क्रिस्ताची कूड जावन आसा We are the mystical body of Christ. जेजू क्रिस्ताक आमी सेवला
पवित्र मिसाच्या बलिदानांत तोच जेजू क्रिस्त आमच्या कुडी आत्म्यान आसो जेजू क्रिस्त आतां आसा परत आमचे मुखार ल्हान जावन आमकां मेळूंक आमकांच आमी मौन करया आमचे विश्वे आमी मौन करया आमची मोत आमी मौन करया सभा संगती आमकां आयकतात सभा संगती आमकां पळोवंक मेळटात ते सर आमी करचे नाका बगार जेजू क्रिस्ताक मात्र पळोवया जेजू क्रिस्ता मात्र आयकवया आमी ताचे बरी जावंक तो आमचे बरी जालो आमकां वयर उबारूंक तो पाताळाक देवलो पातकांत हांव सोडोवच्याक बलयेची शेळी जालो देवपणान वांटो दिवंक देव मनीस जावन आयलो हो मिस्तर आमी संभ्रमून आसा ह्या दिसांनी देव शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो मात्र न्हय तो आजुनी जियोन आसा The God made man is here before us, is present before us. तुका गरज नातली हांगा येवंक ताका गरज नातली एक मनीस जावंक तरी तो आमच्या मोगार पडला विशेष रितीन तो आमच्या मोगार पडला जायत्या मोगार तो पडला आनी जशे एका प्रेमीक तो भेटोवंक आयिल्ले बरी आमकां आमच्या आत्म्याक तादुसकाय दिवचे पासून तो ह्या वेळार आयला म्हजो आत्मो जावन आसा एक वोखाल Our souls are brides and Christ is the bridegroom. जेजू जावन आसा खरेंच आनी लग्नाच्या शेळयेच्या उत्सवाक आमी आयल्या आनी ह्याच आल्तारीर आसा त्या लग्ना उत्सवाचें जेवण जेजू क्रिस्ताची कूड साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड आमच्या आत्म्याक जायती पुरासन जाल्या दीस रात जायतें काम करता पूण ह्या वेळार आमच्या आत्म्याक आमी विशेव देवया जशीं ल्हान भुरगीं ह्या जेजू क्रिस्ता मुखार नेणटेपणान मुग्धपणान तांचे हात जोडून दोळे धांपून मागणे करून आसात त्याच भुरग्यां बरी आमी मागया नेणटेपणान मुग्धपणान आमी मागया Let us pray with innocence. आमचो बाप आसा आमचे मोदें आमची आवय आसा आमचे मोदें आमचो होरेतस आसा आमचे मोदें होसेया प्रवादी अध्याय 2 अशें वाकणटा देवाच्या उतरांत तो अशें बरयता देखून हांव तिका बुलयतलो आनी तिका अरण्यांत व्हरतलो आनी मोवाळायन तिचे कडेन उलयतलो थंय तिका तिचे दाखमळे परतून दितलो आनी आकोराचें फालकें बरवशाचें दार जायचें करतलो ती तरणाटी आसली तेन्ना इजिप्तांतली ती भायर सरली तेन्ना जशें ती म्हाका आयकताली तशें आतां ती म्हाका आयकतली त्या दिसा उलयत आतां सर्वेस्पोर तूं म्हाका म्हजी पती म्हणटली आमी आयल्या कार्मेलाक शेळयेच्या लग्ना उत्सवाक आनी आमचो पती आमचो होरेत आमचो प्रेमी आमचे मुखार आसा परत मोगाच्यान तुमकां उडास करता साका आनी पळया
सोमी कितलो स्वादीक. साका आनी पळया, तुमच्या जिबेनी तुमी सर्वेस्पराक साकलो. आतां तुमच्या काळजांनी ताका साका, ताच्या काळजांनी ताका पळया. जें बरेंपण तुका आतां भोगता हें सर बरेंपण देवातान मात्र येता. ल्हानशी मुग्ध भुरगीं, नेणटुली, आमचे बरी तांकां मागणें करूंक जायना जावंक पुरो. तरी सर्वेस्पोर तांकां पळयतना तांचें वर्तनच तो एक मागणें जावन घेता. आमी सर्वेस्परा मुखार भुरगीं, आमचें वर्तन, आमचो मनोभाव, आमचो आत्मो तो एक मागणें जावन घेता. देखून मोगाच्यान ह्या वेळार चड मागणी करनाकात, चड उतरां उलयनाकात. जशें एका सुर्या मुखार ती फुलां पोरमोळीत फुलतात कितेंच वावंट करिनासतना, तशें हांगासर आसच्या त्या सुर्या मुखार आमी कसलोच वावंट करनासतना ताचो दाब आमी भोगया. Aradan tuka Jesu Christa. Aradan tuka Jesu Christa. Sangat म्हणूया. Aradan tuka Jesu Christa. Aradan tuka Jesu Christa. Mogacha pratirupa. Aradan tuka Jesu Christa. Povitratmyacha pirara. Aradan tuka Jesu Christa. Muncha kulacha burvosha. Aradan tuka Jesu Christa. Bilmoticha Sagora. Aradan tuka Jesu Christa. Aradan tuka Jesu Christa. Aradan tuka Jesu Christa. Patkyachatu boksanya. Aradan tuka Jesu Christa. Mogan sercha aktya. Aradan tuka Jesu Christa. Zanvahecha bandara. Aradan tuka Jesu Christa. Kurpechatu zari. Aradan tuka Jesu Christa. Aradan tuka Jesu Christa.
आराधन तुका जेजू क्रिस्ता संसारा खातीर रडल्या आराधन तुका जेजू क्रिस्ता शांती पूर्णाच्या उगमा जेजू क्रिस्ता सरकार सांच्या राया आराधन तुका जेजू क्रिस्ता सोमेस्ताच्या संतोषा आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका जेजू क्रिस्ता शांतीच्या तू सागोरा आराधन तुका जेजू क्रिस्ता संसाराच्या तारणा आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आमचे खातीर गायल्या आराधन तुका जेजू क्रिस्ता कुर्साचे मरण सोसल्या आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका जेजू क्रिस्ता सांगा म्हणूया आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका जेजू क्रिस्ता सगळी आमी आमचे दोळे धांपुया आमचे हात आमी आमच्या हृदयाचे दवरया आमच्या काळजाच्या त्या आवाजाक आमी आयकुया हे काळीस मारता सर्वेस्परा पासून म्हज्या देवा पासून म्हज्या हॉरिता पासून जेन्ना देवान मनशाक रचलें आदामाक आनी येवेक रचलें म्हज्या मांसाचें मांस म्हज्या हाडाचें हाड केवळ आदामान येवेक आनी येवेक आदामाक सांगलें मात्र न्ही बागा देवान मनशाक सांगलें आनी मनशान देवाक सांगलें पूण आमचें उणें पोवन मोदें आयलें फाताक मोदें आयलें देवाच्या त्या मोगातावन आमी पयस गेल्या देवान प्रवाद्यांक धाडलें निती करतांक धाडलें रायांक धाडलें नियमां दिलीं उपादेश दिले जायत्या जायत्या रितींनी देवान आमकां आपयलें पूण मनीस परत ताचे तावन पयस पयस पयसच गेलो निमाणें देव एक बालशें जालो बाळोक जालो तोच बाळोक जेजू मोगाच्या न्हू आमच्या मुखार आसात भुरगीं आनी जेन्ना आमी भुरग्याक पळयता खंडीत आमचें सगळें वर्तन त्या भुरग्या थंय आमी वेता ऑल आर अटेन्शन इज पुल्ड बाय द चिल्ड्रन तशें जेजू जेन्ना एक बाळोक जालो आमकां ताणें परत ताचे थंय ओडलें
आनी ह्या वेळार आमकांच आमी पातकी म्हणचे नाका, आमकांच आमी गुलाम म्हणचे नाका, आमकांच आमी देवाची इश्ट म्हणचे नाका, देवाची भुरगीं म्हणचे नाका. म्हणी आमी आमचो देव जावन आसा आमचो प्रेमी, आमचो होरेत, आमचो पती आनी आमचे आत्मे जावन आसात होकाल. ताच्या मोगार विशेष मोगार पडलेली. जेन्ना जेजू क्रिस्त आयलो तेन्ना जुआन बाप्तिस्मान म्हळें, हांव जावन आसा देडो त्या होरेताचो. प्रवादी इजाया म्हणटा, जशें एक तरणाटो एक अंकवार चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रचणार तुजे कडेन लग्न जातलो, आनी अशें एक न्हवरो आपले होकले थंय संतोसता तशें तुजो देव तुजे थंय संतोसता. ह्या वेळार देव आमचें उणेंपण पळयना, आमचे पाताक पळयना, आमी पातकी म्हूण तो नेना, तो जाणा, तरी तो आमकां पळयता आमचोच म्हणून, ताचोच म्हणून. हेच आमी उगडासा काडया. आमी जेजूची, आमी ताची, आनी कितेंच मोदें येवचें ना. जायतीं जाणां आमकां सांडूंक पुरो, आमचीच म्हणलीं आमचे तावन पयस वचूंक पुरो, हो संवसार आमकां सांडूंक पुरो, आमचे तावन पयस पयस वचूंक पुरो. ह्या संवसाराची जायती संगती आमकां बरेंपण दिना जावंक पुरो. आमी एक खरो संतोश अपेक्षिला आनी देवाक सांडून हेर चड संगती थंय आमी तो मेळोवंक हांवें प्रयत्न केला. जावंक पुरो आमच्या एडिक्शन्स द्वारी, जावंक पुरो आमच्या वायट सवयो द्वारी, जावंक पुरो आमच्या रागा द्वारी, मोसरा द्वारी आमी एक संतोश भोगूंक आशिल्ला. पूण ह्यो सर संगती आमकां संपूर्ण संतोश दिवंक ना. केवळ सर्वेस्पर मात्र आमकां संतोश येता. हो संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका, हर मनीस तुका करीत अनाथ तरी, अनाथ तो आमचो प्रेमी आमकां करिचो ना. ही आमची भुरगीं आमचे मदें आसात, अनाथ न्हय ती, ताची वडिलां आमचे मदें आसात. आनी ह्या भुरग्यांक गोत्ता कोणा थंय बरवोस आसा, कोणा थंय बाबार्थ आसा. मोगाचें ना, आमी अनाथ न्हय, सर्वेस्पर जावन आसा आमचो देव आमचो सांबाळणार. त्याच मोगाक अपेक्षून आमी गावया, हो संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका. एक घडी दयक नायका हांगासर एक भुरगो आसा, दुसऱ्या भुरग्या वट्टो वेतालो. तो आवय बापायचो हात चुकोन आयला आसतलो. कोणी तरी आसा तुगे वडिलां? सेक्रेस्ट्री घे फाटल्यानी. मोगाचें दोळे आमच्या दांपयां परत परत आमी उगडासा काडया. आमी सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान आसा म्हणून. संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका, हर मनीस तुका करीता अनाथ न्हय म्हाका. हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका,
साका आनी पळया सोमीक कितलो स्वादीक मोगाच्यान आमी होस्सू देवाचो मोग साकून आसा आमच्या आमचो आत्मो ह्या वेळार संतोष भरीत जावन आसा कित्याक तो देवाक भेटला ही होकाल आतां आपल्या पतीक भेटल्या हो अनुभव आमी घेवया समजुया गीतांतलें गीत पुस्तकान हांव तांकां थंय सोदून गेली आनी त्या थोड्याच वेळा उपरांत म्हजो आत्मो मोग करता तो म्हाका मेळ्ळो हांवें ताका घट धरलो आनी ताका वचूंक दिलें ना म्हजो प्रेमी म्हजो आनी हांव ताचो आय एम माय बिलवड्स and the beloved is mine. मोगाच्यान आमचो आत्मो भोव सुबीत जावन आसा नम्र जावन आसा पूण जायतो आवाज जायते कश्ट आमच्याच विशीं आमी जायते उणेपण चिंतलां आनी ह्या आमच्या आत्म्याक आमी जायते फावटी वायट रितीन नेगेटीव रितीन आमी पळयला पूण आतां आमचो आत्मो संतोसता कित्याक ती आत्मो ताच्या देवाक भेटल्या जशें गितांच्या गीत पुस्तकान त्या होकलेन म्हळें हांवें ताका घट्ट धरलो आनी ताका वचूंक दिलें ना आमच्या सर्वेस्पराक आमी घट्ट धरुया तो जावन आसा आमचो प्रेमी आनी आमी हांगा संतोशान आसा तो आमकां पातकी म्हण आपयना एक गुलाम म्हण आपयना सेवाक म्हण आपयना असो प्रेम म्हण आपयता तर आमी कित्याक आमचें उणेंपण चिंतून आसा आमी कित्याक सर्वेस्परा मुखार आमी फावो न्हय म्हूण चिंतून आसा आमी फावो पवित्र स्नानान ताणें आमकां नवी जिवी केल्यात ताणें आमकां ताचीच केल्यात आनी पवित्र येवकरिस्तान ताची कूड नगल सेवल्या उपरांत आमी त्या लग्न जेवणान वांटिले जाले हांव तुमची जाप जावन दी निवार म्हाका जेजू निवार म्हाका जेजू निवार म्हाका जेजू निवार म्हाका जेजू हांव ना फावो म्हणल्या पातयेनी थावन निवार म्हाका जेजू म्हजें थंय बरेंपण ना म्हणल्या पातयेनी थावन निवार म्हाका जेजू हांवें आदीं केल्ल्या वायट कामाद्वारे आज हांव कश्ट जाता म्हणल्या पातयेनी थावन निवार म्हाका जेजू हांव निराश्रीत जाला आनी केदींच बरो जावचो ना म्हणल्या पातयेनी थावन निवार म्हाका जेजू म्हजी अस्मिताय केवळ म्हज्या कामांत हांव मात्र म्हणल्या पातयेनी थावन निवार म्हाका जेजू हांव सलवाला म्हणल्या पातयेनी थावन निवार म्हाका जेजू म्हजे थंय कसलींच देणी वा विशेशता ना म्हणल्या पातयेनी थावन निवार म्हाका जेजू हांव एकसुरो आसा म्हणल्या पातयेनी थावन निवार म्हाका जेजू म्हाका फुडारा कितेंय बरेंपण करूंक जायना म्हणल्या पातयेनी थावन निवार म्हाका जेजू म्हाका कोणी पसंत करना म्हणल्या पातयेनी थावन निवार म्हाका जेजू म्हज्या विशयान दुसरीं कितें चिंतात म्हणल्या चिंतपात हांव निवार म्हाका जेजू हांवूच सर सारको आनी जणारी म्हणल्या पातयेनी थावन निवार म्हाका जेजू म्हजी जिणी हेरांच्या जिणे थंय तुलन केल्ल्या पासत निवार म्हाका जेजू मागे आमी ह्या वेळार आमच्या भुरग्यां पासत क्रिस्ती भावार्थी कुटुंबां ती वाडून आसात आमच्या प्रेरणां ती वाडून आसात तरी थोडे फावटी आमचें उणेंपण तांकां लागना अशें आमचो प्रभाव वायट प्रभाव तांचेर पडनाशें तांच्या शिकपाचेर तांच्या फुडाराचेर केवळ बरेंपण मात्र आमी तांकां दिवंक सर्वेस्परा लागीं मागया
ही भुरगीं देवाच्या हातांत वाडून आसात. आमी तांकां देवाक समर्पिलां. आनी ह्या वेळार जर ती इतली मावून आसात म्हळ्यार देव तांचे थंय विजमितां करनासा. देव बाळ जालो, देव मनीस जालो मनशांक देवा सारकें करचें पासत. आनी जे आठावेट एका बाळशाक आसा ते सर देव जाणा कित्याक देव बाळ जालो. तशेंच आमी ह्या वेळार मागुया आमचे सर शिक्षकां पासत जायतो वावंट ती करतात. तांच्या कामां तेकीत तांकां फळ मेळना जावंक पुरो. इस्कोलांत जावन इस्कोला भायर घराय तांचें काम ती करतात, वावर ती करतात. तरी केवळ त्या भुरग्यांच्या संतोशा पासत फुडारा पासत ती वावर करतात. जर तांचे थंय हेंच नेगेटिविटी आयलां तर, हे उणेपण आयलां तर तांचे पासत हांवें मागुया तांकां सर्वेस पोरया उणेपणांत हावन तांकां निवारण दी मागया. तुमची जबाब जावन दी. जेजू हांव पात येतां. जेजू हांव पात येतां. जेजू हांव पात येतां. जेजू हांव पात येतां. हांव तुजो मोगाचो म्हणून. जेजू हांव पात येतां. तुज्या दिश्टीन हांव मोलादीक म्हणून. जेजू हांव पात येतां. हांव तुका गरजेचो म्हणून. जेजू हांव पात येतां. तुमचो म्हजो संतोश म्हणून. जेजू हांव पात येतां. तुवें म्हाका विंचलाय म्हणून. जेजू हांव पात येतां. म्हज्या जिणेंत तूं वर्ती कामां करताय म्हणून. जेजू हांव पात येतां. हांव एकसुरो न्हय म्हणून. जेजू हांव पात येतां. तुजे मरिफात हांव मोगाक फावो म्हणून. जेजू हांव पात येतां. तुजे थंय हांव संपूर्ण म्हणून. जेजू हांव पात येतां. तुजे थंय हांव बरो म्हणून. जेजू हांव पात येतां. हांव एक सूख वा दोश न्हय म्हणून. जेजू हांव पात येतां. तुज्या रुपान आनी सारक्यान तुवें म्हाका रचलाय म्हणून. जेजू हांव पात येतां. म्हजे खातीर तुवें एक येवजण निर्मिलाय म्हणून. जेजू हांव पात येतां. तूं म्हाका धरताय व्हरताय आनी सांबाळताय म्हणून. जेजू हांव पात येतां. हांव तुजोसो आनी तुंच म्हजो म्हणून. जेजू हांव पात येतां. सर्वेस्परा हांव पात येतां. जें कितें हांवें सांगलें, जें कितें आमी ह्या वेळार पात येयलें तें सर आमी आमच्या काळजांत पात येता सर्वेस्परा. हे केवळ एक फेक प्रॉमिसीस न्ही. आमी आतां सांगून मागीर विसरतलीं उतरां न्ही. ही खरी उतरां आमच्या काळजांत आयिल्लीं. आमचे थंय पातयेणी आसा की सर्वेस्परा तूंच जावन आसाय आमचें सर्वस्व. ऑल फॉर यू लॉर्ड एंड नथींग फॉर मी. ऑल फॉर यू लॉर्ड एंड नथींग फॉर मी. तुंच पुरो समिया, तुंच पुरो. खुर्साचो सांजू हांव ताका जैलांत घाल्लो. समा वस्तू नेसन नातले, समा काण नातले आनी काळोखान तो कश्ट जाताना ताणें ती गुंतली सोबीत खावना. ताणें म्हळीं उतरां सर्ग जावन आसा म्हजो आनी संवसार जावन आसा म्हजो. राष्ट्र जावन आसात म्हजे, नितीवंत म्हजे जावन आसात, पातकी म्हजे जावन आसात, आंज बडवे म्हजे जावन आसात, मुरी माय म्हजी जावन आसा, सगळ्यो संगती म्हजे जावन आसात. देवच म्हजो जावन आसा कित्याक हांव देवाचो, क्रिस्त म्हजो आनी हांव क्रिस्ताचो. क्रायस्ट इज मायन एंड एवरीथींग ही हॅज इज मायन. म्हजे थंय कितेंय वस्तू ना जावंक पुरो, पूण म्हजे संगात सर वस्तू आसात कित्याक जेजूस आसा. जेजूस आसा. देखून त्या जेवणाच्या मेजात जावन कितें कुटके पडटात तें खावंक तूं वचनाका म्हणटा खुर्साचो सांजू हांव. तो म्हणटा वचून त्या जेवणाच्या मेजात हाडून जेव कित्याक देवान तुका दिलां ओर्ती दुस्काय. आनी होच जेजू आमकां दिता तंदी दुस्काय. तुंच पुरो सुमिया, तुंच पुरो म्हणलें गीत आमी गावया आनी आमचो भावार्थ आमी
ह्याच देवाताई मुसारुया. दोळे आमचे धपल्या वाजता उगडस गाड्या उत्पत्ती ग्रंथान सांगली ती उतरां. देवान मनशाक आपल्या सरक्यान आनी रुपान रचलो. जो स्वास तूं घेताय तो स्वास तुजो न्ही सर्वेच परासो. ताणें तो स्वास तुका दिला. देवान सुकणीर आसतना आकाश पडलें कित्याक सुकण्याक आकाशान उबोंक आसलें. देवान मासलीर आसतना दर्यो उदाक पडलेलो कित्याक मासल्यांनी दर्योंत उपेवंक आसलें. देवान मनजातीक आसतना रान वागाट पडलें कित्याक मनजातींनी रानांत आसूंक आसलें. पूण जेन्ना देवान मनशाक रचलो ताणें ताकाच पळयलो. God looked at himself
and created you. आमी सुमेस्ता त्याच देवाच्या सारक्यान आनी रुपान आमी रचल्या. देखून चिंतया मोगाच्या न्हू, कित्याक आमी आमच्या विशयांत उणें चिंता, वायट चिंता, सर्वच पोत अशें चिंतिना. खुबसां सक्रामेंतला आमकां परत परत तो नवो करता आनी आमकां थीर करता, आमकां सांबाळटा, आमकां आपोवन व्हरता. कित्याक आमचे सारकें ताचे सारकें, आमचो रूप ताचो रूप. तुमचे दोळे तुमी दांपून आसतनाच एक घडी भोर देवान जिवितांत जें कितें बरें केलां तें उगडास करा, उगडास करा. जायतीं वडील हांगा आसात, आवय बापूय हांगा आसात. हीं भुरगीं तुमच्या मोगाचें फळ जावन आसा. जशें जेजू क्रिस्त आनी पवित्र सभा मोगान एकवटली, त्याच आदारान जेन्ना एक आवय, एक पतीन आनी एक बापूय पती मोगान एकवटतात, देव तांकां फळ दिता ह्या भुरग्यांचो. हीं भुरगीं जावन आसात देवाचेंच फळ. तांचे पासून देवाक आमी अर्गां दिवया. उगडास करया आमच्या शिक्षकांचो. जर आमी आज ह्या पावंडार आसा, जर आमकां बरें शिकप मेळ्ळां, बरी बूद मेळ्ळ्या, तांचे द्वारे सेल्फलेसली कितेंच तांचे विशयान चिंतनासतना तांणी वावर केला, घाम पिळ्ळा आमचे पासून, तांकां आमी अर्गां दिवया. अर्गां दिवया आमच्या वडिलां पासून. जेन्ना आमी ल्हान आसतना तांणी आमकां वागयलें, कश्टांत दुखांत तांणी आमकां वागयलें. जशें देव आमकां आपोवन व्हरता, त्याच देवाच्या सारक्यान तांणी आमकां एक आवयन बापाय जावन आमकां वागयलें. तांचे पासून आमी अर्गां दिवया. अर्गां दिवया आमच्या पती पत्नी पासून. जशें जेजू क्रिस्त आमचो पती जावन आसा आनी आमचे आत्मे पवित्र सभा ओकाल पतीन जावन आसा, त्याच आदारान आमचो पती जेजू क्रिस्ताच्या आदारान चलता आनी पतीन पवित्र सभेच्या शेगुणांनी चलता. तांचे पासून हांवें मागुया. अर्गां दिवया आमकां देवान बरी बळबळायकी दिल्या. आज आमी जर हांगा ह्या पुंजतन आसां आनी बाळका जेजूक पळोवंक आमी ह्या मागण्या वेळार सांगत आयल्या तर उगडास करया कित्याक देवान आमकां तितलो मोग केला म्हणून. अर्गां दिवया आमच्या पवित्र सभे पासून, आमच्या पाप सेवा पासून, आमच्या याजक बापा पासून, धर्म भयणी पासून आनी लायक भाव भयणी पवित्र सभे पासून निरंतर वावर करून आसात. जर तांचो बाबात नातलो तर आमकां बाबात दिवंक कोण आसले. जेन्ना जेजू क्रिस्त खुर्सार आपलो निमाणी स्वास काडटा आसतना तांणी म्हळीं उतरां संपदलें. ग्रेक भाशेन तेतलेस्ताय म्हणलो शब्द आमी ह्या दिसांनी जायते कडेन आयकलो. तेतलेस्ताय म्हळ्यार संपदलें म्हूण एक अर्थ, पूण त्याच उतराक अनेक अर्थ आसा. तेतलेस्ताय म्हळ्यार संपूर्ण जालें, संपूर्ण जालें. इट हॅज बीन कॉन्ज्युमेटेड. जेन्ना एक पती वा पतीन मोगान एकवटात, तीं दोगांनय एक जातात. तशेंच जेन्ना खुर्सार मेलो ताणें ही उतरां म्हणटना ताणें मनशा कुळाक आनी देवाक एकवटायलें, आमकां एकच केलें.
वी हॅव बिकम वन. आमी एक जाल्या जेजू क्रिस्ता थंय. जेजू क्रिस्ता थंय. देखून उगडापण ग्रंथान सांजू म्हणटा देखून आमी संतोष पावया आनी उल्हास करया आनी ताका स्तुती दिवया, कित्याक शेळयेच्या लग्नाचो दीस लागीं पावला. ताची व्हंकल आपणा नेटोवन तयार जाल्या. नाजूक सणाची जळजळीत धवी नेसाण नेसून ती तयार जाल्या. आमी सर्व भावार्थी क्रिस्तांव भावार्थी बाप्तिस्माद्वारे आमकां हेंच धवें नेसाण मेळ्ळां. आनी ह्या वेळार आमी आमकां समर्पितना जशें जेजू क्रिस्ताची खुंच बलान थोपतना वाडलें रगत आनी उदक संकेत पवित्र स्नानाचो आनी येवकरीचो, ह्या वेळार आमकां तोसू त्याच खुरपे नटयता. खुरपे नटयता. भुरगीं आतां मुखार आसात. खंडीत तांकां ह्याच खुरपेचो खरो अनुभव मेळटलो. तशेंच आमी सर्व हांगा बसल्या तस खुरपे पासून ह्या वेळार मागुया. परत्यान उगडास करता देवाक आमची गरज नासली, आमकां देवाची गरज आसली. God did not want us, we wanted God. But still God became humble for our sake, that He came pursuing. आमच्या पाटी तो धावा धावी आयलो. येदोळ म्हणसर आमी धांवल्या. देव हांगा आसा, देव खंय आसा, देव खंय आसा म्हूण धांवून गेल्या. ह्या पोंशेतात त्या पोंशेताक, ह्या इगर्जीक त्या इगर्जीक, ह्या देवेसवाक त्या भक्तीपणाक जायतीं भक्तीपणां आमी केलीं, कित्याक देवा फाटल्यान आमी धांवल्या. पूण ह्या वेळार उगडास करता मोगाच्यान देव आमच्या फाटल्यान धांवून येता. तो तितल्या मोगार पडला आनी ह्याच वेळार तो आमकां तो बेसांव दितना उगडासा काडया हांव सर्वेस्पर आसो, हांव तसोच म्हणून. दिमी घालुया. विशेष रितीन मागया ह्या वेळार आमच्या भुरग्यां पासून आनी आमच्या शिक्षकां पासून येवकरिस्ताच्या क्रिस्त थंय चड आनी चड मोगान ती बरोवन दीत. आनी जशें मोरी माय सांत भक्त देवाच्या उजवाडान वाडली तशी ही वाडून दीत म्हूण तांचे पासून मागया. मातेवाच्या वंचलान जेजू म्हणटा आपले होरेत आयलो ताका भेटोवंक या. खंडीत होरेत आमचे मदें आसा आनी आमकां तो ह्या वेळार भेटता. जर आमच्या काळजान एकतेच हांव आसा तर त्या वेळार आमी आतां सर्वेस्परा थंय उबा रावया आनी सर्वेस्पर आमचो मोग करता आनी आमच्या मोगान तो खंडीत कळमीत नासतना मोग करता म्हणल्यार उगडास काण गावया. हे वोडा साक्रामेंटा सास्नानाम कोरोया पूर्विल्ल्या त्या रूपा बोधला नव्यो
ये देवा विचित साक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सुरबुणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सरको. तुझे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र विस्ताराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुमची येतेन रास करताय ससनाच्या ससना. मोगाशनो येवकरिस्ताच्या बेसा उपरांत भुरग्यांचेर विशेष मागणी आसतले. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावे.